नाही 18 दिसांचे सेशन म्हणजे लेंथी सेशन त्यामुळे म्हाका अपेक्षा की फाटले फावट जे आमी लेंथी सेशन घेवन की गोंयचे विधायक दृश्टिकोनाचे जे विशय चर्चेक येवचे आणि जेणे करून एखाद्या आमदाराच्या विशयी अशी अपेक्षा म्हणजे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते म्हणा किंवा मतदार जी अपेक्षा ती पुराय जावं आणि त्या दृष्टिकोनाच्या दिसान लेंथी सेशन असेल प्रत्येक आमदाराक असं खूप टायम मेळटलो जेणेकरून एक विधायक जे आमदार करते की गोंयच्या लोकांच्यो विकासाच्या दृष्टिकोनाची अपेक्षा आसा ते पुराय करचेची अपेक्षा आसा आनी ह्या लेंथी सेशनाक पुराय जाता ते गरजेचं आसा त्यामुळे एक फाटल्या तुमी खेळ मेळच्या वातावरण जाल्लें आतां ह्या अत्यंत बऱ्या तरेन खेळ मेळच्या वातावरण जातलें थँक्यू सर यो मागीर पळयची फुडें 18 दिसाचें सेशन लॉंग सेशन ऑपोजिशन कशें करेक्ट 18 दिसाचें लॉंग सेशन जे कितें गोंयकाराचे इश्यूज आसात हे सगळे घेवप आनी हे आमकां उलोवंक दिवप स्पिकरान आनी रुलींग पार्टी अशें जालें जाल्यारूच आमी आमदार कित्याक जाता फायनली लोकांक सर्व करपाक म्हाका दिसता आमी इश्यूज रेज करप आनी सरकारान तेजी सोल्युशनां दिवप हें दोगांयचें कर्तव्य आमी आमचें कर्तव्य करप आनी जाता तितले गोंयांत जे इश्यूज आसात बर्निंग इश्यू आनी गोंयकारांचे फुडाराचे बऱ्या खातीर आमी इश्यूज घेतले आनी ते इश्यूज आमी एड्रेस करूंक ताजे पयलीं हांव खूब कडेन 10 तालुक्यांनी भोंविल्लो आहा खंयचे इश्यूज म्हजे लिस्ट आहा हांव सरकारा कडेन मागता की उलोवंक आमकां दिवची तांचे इश्यूज आमी रेज करतले तुमी तांची सोल्युशनां दिवची जर तुमी उलोवंक आमकां दिलें ना जाल्यार आमी पडते लोकां मदीं वचचें पडटलें आनी इश्यूज जातले ताजे परस redressing the grievances is the best solution and that's the job of the government. My issue is to raise the issues of pertinence. अनेक जर सावथांच्या टर्नबर्नाक जो विरोध जाता डिसेंबर सांगात राव हे सायडीन राव लोकांक जाय जाल्यार तो करपाक काय पळय एक आसता खंयचोय प्रोजेक्ट नाजाल्यार इव्हेंट हाडचे पयलीं लोकांक जर दिसांनी जाल्यार बरें जाता अशें म्हाका दिसता आतां तो इव्हेंट सावथान येता काय ते नॉर्थानूच करतले आनी सावथान येता जाल्यार तो खंय येता हाजी डिटेल्स म्हाका कांय खबर ना सो हांव ताजेर चड उलोवंक सोदना पूण खंयचो इव्हेंट एक नवो जर इंट्रोड्यूस करता जाल्यार लोकांक विचारून केल्यार बरें जावपाचें सीएम म्हणटा तो प्रायवेट इव्हेंटाक इतको हें करपाची गरज ना म्हणटा प्रायवेट इव्हेंट म्हणटा तो ओके आहा पूण इवन प्रायवेट इव्हेंट एक आमचे संस्कृतीचे एक बाधा हाडूंक शकता एक जाली दुसरें म्हणल्यार कितें आहा तो प्रायवेट इव्हेंटाक लॉजिस्टीक जाय पडटा न्ही लाखांनी लोक येतले जाल्यार तांकां खंय रावतले कितें करतले स्थानीक मनशांक तो सपोर्ट आसा काय ना आज कितें जाला नॉर्थ गोवान किनारी पट्ट्याचेर लावड म्युजिका खातीर लोक घरां सोडून गेले हो भंय साश्टीच्या लोकांक दिसता की आमचेर अशी कितें पाळी बी येतली सो म्हाका दिसता आय थिंक मोर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड विदाउट नोईंग द डिटेल्स वी कांट स्पीक बट इट इज अ रिजनिंग सपोर्ट दॅट इफ इट कम्स टू द साउथ गोवा द पॉइंट इज इफ इट विल कम और इफ इट विल नॉट कम इज समथिंग आई डोंट नो लेट द इशू कम फॉरवर्ड देन वी टेक अ डिसिजन